कितें करता रे पावसाची तयारी तुजो आतां बिझनस असो असो चलता तुका आतां इतलो फायदो जाता आतां तूं वयर सरता हे थोडेंचे तर गाय ना खंय हांवें ते थोडेशे दीस हांगसर म्हटलें शिफ्ट करया पुरस्कार दिता कसलो तूं मरे फोडटालो आत्तां खंय तरी मागीर लॉस बी जाता इफेक्ट बी जाता लायक ना की म्हाज्या कामान कोणी म्हाका डिस्टर्ब केल्लो म्हाका प्रश्न हजार केले हे म्हाका लायक ना म्हाका एक्चुली लायक ना कळ्ळें न्हय अशें लायक चवकशी करतात पळय ते एक्चुली म्हाका लायक ना हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसता सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय आमी बी बरी आसा तर सकाळी सकाळी म्हणटा तशी आयज म्हाजी गडबड स्टार्ट जाली आनी आयज म्हटल्यार न्हय सद्या म्हाजी गडबडूच चालू आसा तर कालूय तुमी पळयलेत आसतले काल हांव संजूगेर गेल्ले सो आयज सेम म्हणटा तशें हांव संजूगेर वचपाकूच भायर सरला आतां खुबशीं जाणां चिंत्ता आसतलीं तूं घराक येयलें तरी केन्ना काय म्हणून तर काल सकाळी गेलें आनी सांजे कडेन हांव घरा कडेन येयलें सद्या हेच म्हाजें चालू आसा सकाळी वयता सांजचें हांव घरा कडेन येता कारण म्हाका रावपाक बी मेळना तेका लागून हांगसरूय भरपूरशीं कामां आसा न्हय घराचें काम चालू आसा तेका लागून हांव सद्या अप डावन करता आनी आयचो वेदर सांगपाक गेल्यार न्हय तितलो बरो ना एकदम पेड्ड्यार असो वेदर आसा बट हांव आतां संजूगेर वयतलें कारण आयज आमकां मिरसांगो ज्यो आसा ते सुकत घालूंक जाय आनी भरपूर अशे क्वॉन्टिटीन ते मिरसांगो आसता सो एकल्याक जायना ते सगळे सुकत बीन घालपाक एटलिस्ट दोगा तिगा मनशां तरी जाय तरी हांव आनी आई घालताली बट आयज कशें जालें आयज आई बी ना आयज आई कामाक वयतली सो तेका लागून संजूक म्हटलें तूं नाका हांव बी येता घालपाक एक्चुली तो नाका म्हणटालो तुका अप डावन करपाक त्रास बट म्हटलें ना काम तर आमच्या दोगांची आसा न्हय तेका लागून म्हटलें हांव येता कशेंय बी सो काका म्हाका व्हरतलो आतां आनी पळोवया आयचें वेदर बी खास ना सो मिरसांगो सुकत घालूंक गावता की ना हें म्हाका काय खबर ना थंय वचूनच कळटलें आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें खूब जाणांचे क्वेरी सुद्दां आसतले की तुवें ह्या फावट सगळे थंयशे येयले थंयशे मिरसांगो सुकत घालता सगळे कट बीन करता सो ही जितली बी क्वेरी आहा न्हय ती फुडें तुमकां हांव सगळें क्लियर करतलें म्हटलें थंय वचून क्लियर करतलें आतां मातशी गडबड आसा ह्याच गडबडीन हांवें म्हणटा तशी व्हिडिओ स्टार्ट केला 9:30 म्हटल्यार म्हाका भायर सरोंक जाय सो तेका लागून मातशी गडबड तेका लागून हांव मातशें फास्ट बी उलयता म्हटल्यार बेगिना बेगिना एकदां इंट्रो शूट करता तर अशा तरेन आसा सो पळोवया आयज कशें कितें आसा तें जर म्हाका मिरसांगो सुकत घालूंक ना गावोंक ना सपोज जाल्यार एटलिस्ट हांव हळद बीन आसा ती तरी बारीक करपाची ट्राय करतलें फुडलो अपडेट तुमकां गावतलोच आनी तेज्या भायर खुबशीं जाणां कॉन्टेक्ट करता बुकींग ऑलरेडी खुबश्या जाणांनी केल्ली आसा सो ते बीन कॉल एटेंड करप चालू आसा आनी मदीं मदीं व्हिडिओ गॅप पडटा कारण ना हेतून हांव बिजी आसा सद्या तेका लागून कॉल म्हणटा तशें म्हाजें चालू आसा आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें व्हिडिओ गॅप पडटा कारण हांव मसाल्याचे रिलेटेड सगळें काम म्हणटा तशें म्हाजें चालू आसा सो तेका लागून म्हाका म्हणटा तशें व्हिडिओ बी प्रॉपर अपलोड करूंक गावना एडिट करूंक गावना सो हें सद्या चालू आसा तर चला म्हणटा तशें बाकी हांव फूल एन्जॉय करता म्हाजें जितलें बी मसाले रिलेटेड काम आसा तें मना पासून सामकें एन्जॉय करता तर चला सगळें म्हणटा तशें लॉग बीन करता सगळें सारकें करता आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें भायर सरता कारण 9:30 जाय येयली तेका लागून सो चला रेडी बीन सारकें सगळें करता आनी मागीर मेळटा तुमकां तर गायज ऑलमोस्ट जालें म्हाजें सगळें हांवें सारकें परत चेक केलें म्हटल्यार गॅस सारकी बंद केली की ना लॉक केलें की ना हे डबल चेक केलें आनी ट्रायपॉड बी घेतलो म्हटल्यार सामको हे करून घेतला फोल्ड करून घेतलो हांवें सो कित्याक मागीर थंय वचून बरो पडटलो न्हय तेका लागून आनी सद्या हांगसर रावला हांव काकाचो वेट करता काका कॉल करता की ना तो पळयता सो गरमी जाली आनी हलकेशें आतां मातशें वत कशें दिसता पळोवया थंय वचून वत येयलें जाल्यार बरें आसा बाकीचें सगळें हांवें कितें जाय न्हय तें घेतलें एक कितें घेवंक ना आय थिंक सो एक कितें तरी घेवंक ना हांवें न्हय मेमरी कार्ड घेवंक ना दिसता असली गडबड जाता म्हाजी सो परत घरान वयता आनी मेमरी कार्ड घेवन येता आतां देवा घरान वचून येता म्हणसर न्हय हलकेशें वत येयलें बाबा तर केलें सगळें मेमरी कार्ड बीन घेतलें हांवें आनी परत चेक केलें म्हाजें अशीच गडबड जाता हांगा खंय भायर वयताना आनी मम्मी आसल्यार सगळें म्हाका याद करून दिता काल घरा कडेन येताना सुद्दां न्हय संजयागेरसून येताना न्हय मोबायल म्हाजो घरा कडेन उरलो परत अर्देकसून वयची पडली सो म्हाजी ही गडबड जाता तर जालें वेदर दाखयता हें पळयात वेदर आयचें अशें आसा पळयात
सो तरी बट पळोवया. मम्मीन म्हाका सांगला की जर दमट आसा जाल्यार मिरसांगो बीन सुकत घालू नाका म्हणून. काकाचो कॉल येयलो. हॅलो. आं काका येता येता. सो चला काकाय बीन येयलो. ट्रायपॉड बीन घेता आनी वाटेक लागता. हो भायर हो चूक उरलो न्हय जाल्यार सगळीं कामां उरलीं मागीर. तर चला या तुमकां संजीगेर वचून मेळटा मागीर. काल न्हय पावस पडलो राती कडेन मातसो म्हटल्यार पळय तोरां बिरां पडले हांगसर हे पळयात. आनी हांगसर काका येवन रावला वेट करता म्हाजो. काळोबा कडेन आसा सद्या आमी पळयात. मातसो पावस पडलो म्हटल्यार न्हय रस्तो सारको ओलो जालो. तोरां बिरां पडलीं हांगा. तर गाईज हांव पावलें सुद्दां. एक्चुली वदळ पावलें पावताच न्हय कामाक लागले सोमते कडक अशें वत येयलें. सो म्हटलें टायम आनी वेस्ट करया नाका. ऑलरेडी संजय न्हय स्लॅपाचेर गेला. शब्दय बीन म्हाजे परते परते पडटा. संजया अय 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 आयकताले पळय पाडो. संजया अय मातसो सकयल यो. 2 मिनटां सकयल यो मातसो. हेवी पिशवी आज म्हाजो हे जाला. हे पळय 2 पिशवी हाडल्या हांवें. तुटत न्हय जाल्यार डबल वावर जातलो. उखलपाक सुद्दां जायना पळय. सो ऑलरेडी संजयान न्हय सुकत घालपाक बी स्टार्ट केलें दिसता मिरसांगो. हांवूच मातशें बसलें घरा कडेन. जड आसा मरे. 2 हाडल्या. मिक्स करनाका. मिक्स करूं नाका. हय गरम मसाल्याचे सेपरेट आनी बॅग संजय सकाळी सकाळी कामाक लागलो. घाम काडलो. घाम काडलो. घे 1 पिशवी घे. 1 पिशवी हांव घेता. चल ते घातले सुकत घातले. येता हांव. चल वयर सकयल चडटा म्हण सर न्हू नाका जाता. एक्चुली पावलें बीन हांव हांगसर मातशें बसलें आनी सोमत्यान आई म्हणपाली सुकत घाला टायम वेस्ट करूं नाका. बसली जाल्यार हांगाच बसतली तुमी. हांगसर घातलें. तर हे पळयात हांगसर संजयान ऑलरेडी म्हणटा तशें सुकत घातलें. सो एक हे घातलें न्हय गांवठी घालूंक ना न्हू आमी. गांवठी हाफ घातलें दिसता. हांगसर हे पळयात गांवठी बी घातलें तेणी आनी हांगसर हे घातलें तेणी. सो आतां हे घालें सावकास सावकास. सो आतां हे घालून घेवया. 2 खंय घालतलो. ह्याच सायडीन घालया न्हू. हांगसरूच घालया अशें. तेजेरूच कोथमिरी घालता मरे काळ्या पिशवेचेर. अरे वतलें वतलें. वत लागलें. वत लागलें. स्लॅपाचेर ना एकदम हे मारता सामकी. आनी तो पळयात कसो ना डोंगर. तो जो डोंगर दिसता न्हय तो एकदम टॉप आसा पळयात. तो कसयनाथ डोंगर न्हय रे. संजू गेले हांगसून कसयनाथ डोंगर दिसता हो पळयात. सर्च करून पळोवं शकता तुमी. गुगल करा म्हणजे तुमकां सगळी इन्फो मेळटली मागीर. कर कर तशेंच कर. सो गायज चला हांव तेका मातशी हेल्प करता. ऑर्डर येयली गो. गरम मसालो हांगा आई सांगी हाफ किलोची ऑर्डर आहा. कोणी ती सांगली खंय. ते आहा पळय ते गरम हेजे फिश करी मसाला कळ्ळें न्हू. आनी कमी आसा ते गरम मसाल्याचे. गरम मसाल्याचे आहा पळय ते आमी सेपरेट घालया म्हणजे आमकां मिस्टुराक जावचें ना. कळटलें सारकें. कळ्ळें न्हू. करतानाय तशेंच करून जायचें. सो एकी कडेन हांगा घालया मरे एकी कडेन हांगा घालया.
एक काम करूया, या आसा पळय चड आसा पळय चांगा घालया, म्हणजे आमकां कळटलें न्हू. सो थोडेशे डिस्कशन तर तुमी आयकलेच आसतले. तर अशा तरेन आमी डिस्कशन केलें आनी कामाक सुरवात केली. सो अशेच तरेन आमची दोगांयची अंडरस्टँडींग आसा, तर ही खूब गरजेची आसा. दोगांय पार्टनरा भितर अंडरस्टँडींग खूब गरजेची आसा. दोगांनी एकामेकाक समजून घेवंक जाय आनी दोगांयक म्हणटा तशें एकामेकाचे विचार जे आसा ते कळपाक जाय, कशें कितें आसता ते. दोगांयची अंडरस्टँडींग न्हय लायफान खूब इम्पॉर्टंट आसता, स्पेशली पार्टनराची. आपल्या पार्टनराक एग्जॅक्ट लायफान कितें करूंक जाय, तेजे कितें ड्रीम आसा, हें न्हय खरेंच गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसलें की तुमचे बरोबर शेअर करपाचें कशें, कारण खरीच अंडरस्टँडींग खूब इम्पॉर्टंट आसता. अंडरस्टँडींग जर आसत जाल्यार आमी लायफान दोगांय मेळून खुबश्यो गोश्टी करूं शकता, बरोबर की ना. आनी आमच्या लायफान आमी दोगांय सॉर्ट आवट आसा की म्हाज्या लायफान म्हाका कितें करूंक जाय, म्हाका म्हाजे जे कितें ड्रीम आसा, संजयच्या लायफान तेका कितें करूंक जाय, तेजे कितें ड्रीम आसा, हे अशा तरेन आमची अंडरस्टँडींग आसा. तर काय जालें आमचें, दाखयता तुमकां एकदां कशा तरेन आमी सुकत घातलें तें. हांगसर घातलें, सर गुंतूर घातलें, ही आसा गांवठी मिरसांग, ही वेज. तेज्या उपरांत हांगसर फिश करी मसाल्याचे हे आहा कोथमिरी. तेज्या मागीर हांगसर आसा गरम मसाल्याची कोथमिरी, हे पळयात. सो अशा तरेन सुकत घातल्या सद्या आमी. सो आतां चला घरा कडेन या, देंवता म्हणसर आनीक टायम. सो चला. तर गाईज चला हांव घरा कडेन वयता आनी मेळटा. हांव ऑलरेडी सुकत घेतलें, संजय गेलो सुद्दां. सो चला मागीर देंवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांव पळय हांगसर रावला. कितें रे रावला मरे तर. चल गरमी जाली न्हू, गरमी जाली. देंवता राव, सुशेगाद. पिशवी हाडल्या ना सगळ्या, आसूं न्ही. चल या, वत लागले देवा सर वाट पळयता. ह्याच चपलान ते पांय दुखता माझे, तेच घातले असं म्हटलें. शूज बीन कोण घालतलो, सद्या कामाची हे चालू आसा न्हू, काम 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 काम. तर काय चला आता न्हू डायरेक्ट मागीर मेळटा मातशें. हय एक चप्पल नाही तुटासर घालूंक जाय अशी माझी ही आसा. कितें तेजे सारके पयशे फिटोंक जाय, जरी चपलां आनीक आसली तरी म्हाका तेच चप्पल जाय. तर चला गायज मागीर मेळटा. मातशें फ्रेश बीन जाता, फ्रेश म्हटल्यार कपडे बीन चेंज करतले. तर चला मागीर मेळटा. तर गायज ऑलमोस्ट हांव म्हणटा तशें फ्रेश बीन जालें, कपडे चेंज केले आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू करुया. आनी तुमी पळयलेच आसतले मिरसांगो बीन आमी सुकत घातले आनी परत एकदां वचून येवंक ना, मागीर मातशें वचून येवंक जाय. स्लॅपाचेर वचप म्हटल्यार न्हय भरपूर अशें कडक वत लागता आनी गरमी जाता. तर आतां म्हटलें बसया, तुमचे जितले क्वेरी आसा ते म्हटलें क्लियर करया. क्वेरी म्हटल्यार न्हय खुबशे जाणांच्या मनात प्रश्न पडलाच आसतलो. एक्चुली हांव मसाले रिलेटेड जितले बी कितें आसा पळय ते म्हाज्या घरा कडेन करता. बट ह्या फावट अशें जालें की हांवें हांगसर शिफ्ट कित्याक केलें. सो काल एक्चुली म्हाका एकल्यान विचारलें सुद्दां की अशें कितें जालें की तुवें डायरेक्ट हांगसर शिफ्ट केलें, हरशीं तूं मसालो तुज्याच घरा कडेन करतालें म्हणून. सो म्हटलें सगळ्यांक खंय ना खंय प्रश्न पडलाच आसतलो, पूण थोडीं जाणां विचारतात, थोडीं जाणां विचारनात. थोड्या जाणांक विचारपाक बरें दिसना, बट हेच्या फाटल्यान तशें व्हडलेशें कांय रिजन ना. मेन म्हटल्यार हांगसर हांवें शिफ्ट केलें, शिफ्ट करूंक ना एक्चुली, शिफ्ट म्हणूं शकना. बट हांगसर हांवें सद्या प्रिपेरेशन स्टार्ट केली, कारण न्हय हेका लागून सद्या म्हाजी मम्मी जी आसा ती खूब बिजी आसा. ती फार्मान सद्या सामकी बिजी आसा, फार्मान तेंचें काम चालू आसा. तेका लागून आजून तिजें काम काबार जावंक ना. सो ती बीन बिजी आसता आनी ती फ्री जातली आनी हांव ते मिरसांगो हाडटलें, मागीर ते सुकयतलें, मागीर ते देड काडटलें. ते गोश्टी पॉसिबल ना. तेका लागून हांवें अशें चिंतलें, मम्मीनूय अशें डिसायड केलें की तूं सगळे मसाल्याचे जितलें सामान आसा तें हाड आनी संजूगेर व्हर आनी थंय देड बीन काड. सो प्रिपेरेशन स्टार्ट कर. त्या अनुसार तिजें काम खंय ना खंय बंद जातलें आनी म्हाजें खंय ना खंय हें जें मसाल्याचें काम आसा तें स्टार्ट जातलें. एका लागून हें एक मेजर रिजन आसलें. तेकाच लागून हांवें हांगसर आईची बीन हेल्प घेतली आनी तितली तेंची बीन हेल्प म्हाका म्हणटा तशी जाली, कारण तेंचे ह्याय सायडीनसून सपोर्ट आसात म्हाका म्हाज्या बिजनसान.
सो एक घरातल्या घरान तेय बीन जाताना सगळीं जाणां बसली. तुम्ही पयल्यात आसतले. सो तुम्ही पयल्यात आसतले की कशें कितें म्हाका सगळीं जाणां बसून हेल्प करताली. संजय, आई, तेजो भाव, तेजो कजन, नयू. सो एक व्हडली हेल्प जाली. हे एक रिजन जालें. आनी तेज्या भायर न्हय आमचो थंय हें सगळें करप म्हटल्यार न्हय हांव जेन्ना बी हें काम करता न्हय तेन्ना खंय ना खंय कोण ना कोण येवप कंटिन्युअसली. कॅमेरा चालू नासता तेन्ना कोण ना कोण येता. मागीर मिरसांगो कशें हाडले, कितले हाडले, हे कशें हाडले, ते कशें हाडले, हे कशें कितें करता तुमी, ते कशें करता तुमी. तेज्या मागीर तुजो बिजनस आतां वयर वयता, तुजो आतां तुका ऑर्डरी येवपा लागले, हे ते प्रश्न सगळे चालूच. आमच्या सायडींतले ती जी नेबर्स एंड ऑल आहात तेंचे प्रश्न हे चालूच आसता. सो हो एक हे आहा की म्हाका एक्चुली लायक ना. कळ्ळें न्हय अशें लायक चवकशी करतात पळय ते एक्चुली म्हाका लायक ना तितले. ओके, सो म्हाका एक्चुली तितलें लायक ना की म्हाज्या कामान कोणी म्हाका डिस्टर्ब केल्लो, म्हाका प्रश्न हजार केले, हे म्हाका लायक ना. सो तेका लागून मेजर हे रिजन हेय बीन आसले की खंय ना खंय हांवें ते थोडेशे दीस हांगसर म्हटलें शिफ्ट करया. कारण जेन्ना बी हांव थंय काम करतालें तेन्ना कोण ना कोण मदीं येतालो, डिस्टर्ब जातालो. सो ते एक प्रॉब्लम आसलो. तेका लागून हांगसर बरें आसा, शांतता आसा, कोण येयना, विचरिना की बाबा हे कितल्यांक हाडले, हे कशें हाडले, हे इतले कित्याक हाडले. आनी तेज्या भायर तुजो आतां बिजनस असो चलता, तुका आतां इतलो फायदो जाता, आतां तूं वयर सरता, हे थोड्यांचे थॉट्स आसता, थिंकींग आसता, चिंतप आसता. आनी तेजेर म्हाका खंय तरी मागीर लॉस बी जाता, इफेक्ट बी जाता. सो हे एक रिजन आसलें तेका लागून हांवें हांगसर थोडेशें स्टार्ट केलें. बाकी मसालो भाजप बीन आसा पळय, पॅकींग बीन आसतली ती थंयच आसतली. पॅकींग जी आसतली म्हाजी ती म्हाज्या घरा कडेन आसतली. भाजप जो मसालो आसा तो म्हाज्या घरा कडेन आसतलो. सुकोवपाचें, देड काडपाचें फकत हांगसर आसलें. सो जितले बी तुमचे क्वेरी आसा ते क्लियर जाले आसतले. बाकी खुबश्या जाणांनी बुकींग ऑलरेडी केल्ली आसा. सो तेंची जितलींची नांवां आसा ऑलरेडी बुकींग केला. कोणी कोणी 6-7 किलो सुद्दां बुकींग करून दवरलेलो आसा. सो तेंची नांवां न्हय सगळ्यांची लिस्टान घालून दवरल्या हांवें. आनी जी पयलीं बुकींग करता तांकां हाडून हांव पयलीं मसालो दितलें आनी जी लेट करतली तेंची मागीर सेकेंड टायम अशें पडटलें. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. बाकी कितें क्वेरी आसा जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर हांव दितलेंच, तेजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करून विचारूं शकता. GA to GA कोणाचो मसालो आसा पळय तो हांव स्पेशली हाडून दितलें. बाकी गुजरात, ठाणे बीन खंय आसा आवट ऑफ गोवा तांकां हांव म्हणटा तशें स्पीड पोस्ट करतलें. बाकी सगळें तुमकां डिटेल्सान हांव शेअर करतलेंच मागीर. तर कळ्ळें आसतलें सगळे डिटेल्सान हांवें शेअर केलें कितें रिजन आसलें हेज्या फाटल्यान तें. तर आतां फ्री आसा, आमी सगळीं बसलेलीं आसा हांगसर. मदीं मदीं वचून म्हाका मिरसांगो चॅक करूंक जाय कशें आसा कितें आसा. तेज्या भायर न्हय म्हाजी एडिटींग सुद्दां हांगसर चालू आसा. म्हाका आयज व्हिडियो पोस्ट करूंक जाय. सो तेजी एडिटींग चालू आसा. एडिटींग करतलें आनी मागीर फुडलो अपडेट तुमकां मेळटलो. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. बाकी नंबर दिला तेजेर कॉन्टॅक्ट करूं शकता तुमी. म्हाका मसालो बीन बुकींग करूंक जाय, ऑर्डर करूंक जाय. तर चला मागीर मेळटा. सांजची न्हय 5 जाली आनी आतां मिरसांगो भरूंक जाय. तर जेवली बीन वदळच्यान व्हिडियो कंटिन्यू करूंकूच ना. आनी म्हणटा तशी खूब दिसांनी न्हय सांजची बरी एक न्हीद काडली हांवें. खूब दिसांनी म्हाका म्हटल्यार न्हय हालींच्या दिसांनी झॅम कंप्लीट जावंकूच ना. सो आयज बरी झॅम मातशी कंप्लीट केली. सो आतां मिरसांगो भरूंक जाय, कोथमिरी बीन ते ऑलरेडी थंय न्हय वत गेले. सो चला मिरसांगो भरून येवया. गरमी जाता मरणाची सामकी, भरपूर गरमी जाता. इतली गरमी आना भयानक सामकी. एका पांयान न्हिदला हांगसर न्हीद. सो चला या. ओय ओय. सो गायस तो पायात संजय येता. संजय ओ संजय खंय रे? हाय हॅलो कर. तर येयली आमी स्लॅपाचेर आनी हांगसर मातशें कोथमिरी भायर पडले. कबुतर येयल्ले आय थिंक सो. सो आमी म्हणटा सावळी येतली पूण हांगसर आजुनूय वत आसा, बरें आसा वत. मिरसांगो पळोवया. अशे तरेन ते बरें सुकोवंक जाय पळय. हांवच पळय कसलो येता तो. हे पळोवया. हे सुद्दां बरें सुकले.
मी पळत बरं सुकलंय ना. बरे सुकले म्हणता. हय सुकले. कोथपिरी आई विचारते ते वतले कसे काय म्हणून ते पण. सुपान बरी आहे मरे. हय रे सुपान बरें जाता बेगीन. तर काय चला फटाफट भरून घेऊया. तर हांगसर आमी मिरसांगो भरपाक स्टार्ट केले आनी आई सुद्दां आतां आमकां जॉयन जाल्ली. तर कांयच नाही, लायफान सगळ्यांकूच त्रास हे आसतातच, पण सगळ्यांचे दीस जे आसा ते तशेंच उरता अशें ना. एक असोय बीन टायम येता की आमकां भरपूरशे म्हणटा तशे वायट टायम म्हणटा तसो आसता, वायट दीस आमकां पळोवचे पडटा. पूण एक दीस असो सुद्दां येता तुमची मेहनत पळोवन तुमकां देव जो आसा ते सगळे गोश्टी दिता. पूण आपली मेहनत आसपाक जाय, आपल्या मनान तशें आसपाक जाय की आमी करतली म्हणून. तर गायज हांगसर सध्या बरफ चालू आसा कोथपिरी. सगळे भरल्या उपरांत मातशें हांगसर सारेन मारूंक जाय, कारण दुसऱ्यांच्या स्लॅपाचेर घालता न्हय, सो क्लीन केल्ले बरें ना. सो हांगसर मिरसांगोय भरले, फकत एकूच उरले, गुंतूर उरले. आनी हांगसून न्हय गाडयो बरें दिसता पळयात, गाडयो येता वयता सामके रस्त्यावरसून. आनी आतां सनसेट बी जायत येयलो. बरें. सो चला हे उरले ना ते फटाफट भरून घेऊया. ही बाई ही घे पिशवी. वता गरमी जाता या ना, पूण भरपूर तोंडार बसता वत. ये टंपरचे बसता, हे बीन बसता. आनी तो पळयात हांगासलो ग्रावंड रे, ग्रावंड. सांजच्या टायमार थंय भुरगे बीन खेळटात. दोरे आसतले खंय तरी. बाकीचे तर म्हाका खबर ना, लायफांतले म्हणटा तशें, पण म्हाज्या लायफान म्हाजी मम्मी खूब इम्पॉर्टंट आसा, म्हाजी बेस्ट फ्रेंड आसा. आनी देवान थोडेशे गोश्टी म्हणटा तशें खरेंच म्हाका दिल्ले आसा. त्या बाबतीन हांव लकी आसा. म्हटल्यार म्हाका मम्मी गावली, संजय असो पार्टनर गावलो, आई सुद्दां सपोर्टीव गावली. आनी कितें जाय लायफान, बरोबर न्हय. फॅमिलीचो जर सपोर्ट आसत आमी जाल्यार खुबश्यो गोश्टी अचीव करूं शकता. आनी ते सगळ्यांकूच मेळटा अशें ना की फॅमिलीचो सपोर्ट सगळ्यांकूच आसता असो ना. त्या बाबतीन तर हांव लकी आसा. कितें पुरस्कार दिता कसलो? कितें ते नाका रे पुरस्कार नाका आमकां. तर गायज झाले आमचे, भरले आमी एकदाचे, भरता म्हणसर गरमी. ये घे ते घेता. अरे देवताना त्रास जातलो तुका चल हे घेवन येता आमी. आई हे घे तू एक. नाका हांव घेता. संजय कोण येता रे? खारेकार येता. तर गायज आमी नाही मिरसांगो बीन भरून हाडले आनी सद्या हांगसर बसला आनी घामान अवतार पळय कसो जाला. आंगणान बसला, वारो बरो येता हांगसर. आनी संजय बीन थंय नाही पावसाची तयारी करता. म्हटल्यार सद्या अचानक पावस पडटा न्हय, सो लाकडां भायर आसा ती मातशी अशी आंगणान अशी दवरता, मागीर आसली तशी दवरूंकूच जाय. आनी हांगसर न्हय खारेकार येयला दिसता, सुके खारे गालमो बीन घेवन. म्हटल्यार हांगसर न्हय दारान बरें एक कांदे बटाट दारान येता बरें. सो पावसाचें वेदर अशें दिसता. पावस आयजूय कितें तरी करता. काल तर आमच्या हांगसर पडलेलो. हे पळय पावसाची तयारी चालू आसा. कितें करता रे पावसाची तयारी? तू मरे फोडटालो आत्ता.
आत्ता मग कुराड सोदतालो फोडो आत्ता नाही लाकडा फोडून सोदतालो तो हे करपाक कुराड सोदतालो रोकडेच हे झाले. तर कांयच आता नाही हांव घरा कडेन वयतलें थोडेशें सामान बीन व्हरूंक जाय म्हाका मसाले रिलेटेड सो ते घेवन वयतलें आनी फाल्यां पळोवया कशें कितें येयलें जाल्यार तुमकां कळटलें. जाल्यार तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. आमचो देव बरें. बाय बाय.